सगळं विवीपुरम स्ट्रीट पळयले आणि सगळे स्कॅन करून जाल्या उपरांत हांवें सिलेक्ट केला की काले पुरा हांवें खावचें म्हणून. येदोळ तुमकां कळलें आसतलें हें खंय म्हणून. आमचें विजयचे KSRTC बस स्टेशन ट्रिप ऑफिशियली आतां स्टार्ट जाता 6 वरां. कळलें मग. आज आमी वेगळी उठल्या, एक 4:30 उठल्या. फाल्यां आमी आचाकी वेगळी उठोंक आसा आनी खंय वचूंक आसा म्हणून तें फाल्यां कळटा. आमी पावल्या इंडियाच्या सिलिकॉन व्हॅली आणि ते जावन आसा बेंगळुरू. मुखार बेच्या पयले तुमकां उडास आसा तर स्नो फॅन्टसीच्या व्हिडिओंत एक तुमकां एक हांवें काम दिल्लें, एक हिडन लेटर सोदून काडूंक आणि त्या लेटरांतून स्टार्ट जावचें एक ब्रँड, ते एक स्नॅक्स ब्रँड, स्वीट्स ब्रँड आणि रेडी टू ईट मेळचे आयटम्साचे ब्रँड आणि ते खंयचे लेटर आणि ब्रँड म्हणून सोदून काडचें काम हांवें तुमकां दिल्लें. आणि आतां तो वेळ आयला तो लेटर ब्रँड अनाउन्स करचो. नोटिफिकेशन आयिल्लें आमकां एक नोटिफिकेशन आयिल्लें की आमचे 2 व्हीलर आमी कलेक्ट करीचे म्हणून. आणि हे प्लॅन आता हल्दीरामचे काले आसा इल्ले पोस्टपोन जातले. हल्दीराम 24/7 म्हणून आसा. बेटर डोंट लीव मी अँड गो. कशें मैसूरचे ट्रेन म्हाका सोडून गेल्ले पळय. हांव मस्त एक्सायटेड आसा. कित्याक म्हणल्यार हांगाचे तुमी पळयल्यार पुरा येलो व्हायट. कशें म्हणटात की येलो येलो डर्टी फेलो बरी डर्टी आसचे ना म्हूण चिंता, रूम क्लीन आसतलें म्हणपाक येता आनी पळया कशें आसा. फर्स्ट पळयतना म्हाका मस्त क्यूट बघून आसा. येलो व्हायट पुरा कडेन पळयतना कळलें की हांगा काबर जायना. सो वस्तूर हांकां हें हाडल्यार बॅगान तितून घालून दवरिजे. आनी एक इम्पॉर्टंट संगत सांगूंक विसराली. आज आमचें डिनर एक स्पेशल जाग्यार जावचें आसा आनी एक स्पेशल आयटम आमी टेस्ट करच्यार आसा. ते जावन आसा मेघनाची बिरयानी. मेघनाच्या बिरयानी विशीं इतलें आयकलां हांवें, म्हाका एक्सायटमेंट आसा की त्याची बिरयानी एक्चुअली कशी आसा म्हणून. आनी म्हाका पर्सनली बिरयानी म्हळ्यार मस्त लायक. तातूंतलें मांस आनी पुरा कांय ना, बट अशें ग्रेवी आनी शीत खाता. तुमी कोणे पुरा मेघनाज बिरयानी ट्राय केला पळय, कॉमेंट सेक्शनार सांगा तुमकां कशी लागली म्हणून. आनी हांव इल्ल्या वेळान सांगता की म्हाका कशी लागली मेघनाज बिरयानी. आमी आतां आयल्या विवीपुरम स्ट्रीट. बेंगलोरान कालेपुरा करेजे म्हणल्यार लिस्टेर आनी एक येता विवीपुरम स्ट्रीट. मस्त वेजिटेरियन सांग, मस्त वेज फूड आयटम्स आणि स्नॅक्स आसात ते. सो हे काले म्हणून एक्सप्लोर करया. हे बारी जिगी मस्त ब्राईट लाईट पुरा दिसता हांगा. सो कशें आसा म्हणून पळोवया. हांव मस्त एक्सायटेड आसा कालेपुरा आसा म्हणून पळोवंक. सड्ड खावंक वचना कित्याक आमकां मेघनाज बिरयानी खावंक आसा न्ही. सो इल्लेशे काले लायक जाल्यार खावचें, नाजाल्यार जस्ट एक पळोवन येवचें म्हणून. हांगा मस्त जंक फूड आसा. म्हाका पोटॅटो ट्विस्टर्स लायक, म्हाका गोबी मंचुरी लायक, ते पुरा हांगा आसा जायते. सो खंयचे काले खावचे पळय, एक राउंड मारने मागीर पळय. सगळं विवीपुरम स्ट्रीट पळयले आणि सगळे स्कॅन करून जाल्या उपरांत हांवें सिलेक्ट केला की काले पुरा हांवें खावचें म्हणून. हांवें चिंतलें आतां आमी 3 मेन डिवायड करया म्हणून, एक स्टार्टर, एक मेन कोर्स आणि डिझर्ट म्हणून. स्टार्टरांत आमी खावचें मसाला पापड, एक मेन कोर्स आवरे बेळे डोसा, मागीर 2 डिझर्ट, एक रोल आईस्क्रीम आणि एक आमकां होळी मेळटा जाल्यार पळय. ಒಂದು पापड 1 पापड 60 रुपीस. 60 rupees. 1 papad 60 rupees. Is it worth it? One papad. You can have momos also. My God, there are so many things to eat. Yay! Bangalore town I like. Bangalore चे विवीपुरमाचे first item taste करचे मसाला पापड. Crispy कसा. आंबट असा, चीज कसा, बरा असा. 99 व्हरायटीचे डोसाज हांगा खावंक मेळटात ते. पूण आमकां गरायते करन खावंक मेळनातल्यो वस्तू ट्राय करीजे भायर येताना. सो हांवें चिंतलें आमी रोल्ड आयस्क्रीम ट्राय करया म्हणून. मस्त व्हरायटी, मस्त फ्लेवराचे आयस्क्रीम आसात. आनी आमी चूज केल्लें जावन आसा पान आयस्क्रीम. आमी ऑर्डर केले आयस्क्रीम रेडी जावंक इल्लोसो वेळ लागतलो. ते तुमी सर आमकां वेट करचो टायम आसा पळय तितलो बोरींग जावना. आनी आयस्क्रीम करची रीत पळोवंकूच एक एंटरटेनमेंट. तुम्ही रोल्ड आयस्क्रीम करचें पळयलां वा टेस्ट केला जाल्यार कॉमेंट सेक्शनांत आमकां सांगा.
म्हज्या हातांत आसा पान मॅजिक रोल आईस्क्रीम. इट्स यम. स्वीट पाना बरी टेस्ट जावन आसा. वाव. फर्स्ट एक्सपिरियन्स सुपर से ऊपर असले म्हूण सांगीत हर एका बायटांत म्हाका पानाचे मॅजिकच फील जावन आसले. हांगा खावंक मस्त संगत्यो आसात देखून फटाफट ते मुगदोन मुखल्या स्टॉलाक गेल्या. एक जिलेबी, एक गुलाब जामुन. एक कितना हुआ? कितना? 30. फर्स्ट जिलेबी का या. ओके. पुन्हा दोन्ही ओके. म्हाका तितले लायक जावन ते मस्त ड्राय आसलें देखून इल्लेशें कांय ज्यूस जाय म्हूण चिंतनांत Try this. It is made up of natural tender coconut pulp. पल्प. That is pulp juice. Grape, pulpy grape. This is natural coconut water with The pulp. pulp. Which is this one? Coconut pulpy juice. A pulpy juice. With the pulp you mix it. Pulp we made with this. Everything is 50 rupees. Everything. Okay. Serve chilled only. ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಕೋಡುಬಳೆ. हांगा आवरा बेळेचे मस्त खावचे आयटम्स मेळटात. आमी ऑर्डर केले आवरा बेळे डोसा आनी कोडबळे. हांगा आसाने इतलो लोक गे. ऑर्डर प्लेस करूंक की टायम लागलो आनी ऑर्डर प्लेस केले मेळूंक की टायम लागलो. म्हणजे तल्या मनशांनी हांगा आयल्यार आमची गत कित्याक कोणाक पुरा लोटून वचून पुरा मुखार वचूंक वता पळय तांकां हो जागो बेस्ट. आय डोंट नो वॉट आय एम गोइंग टू डू. मस्त राखून इतले राश्यामध्ये असे आमचे बिल्ल दन फायनली आमकां आमचे मेळ्ळे ऑर्डर. फर्स्ट कोडबळे मेळ्ळे. सो आमी खाता हे कोडबळे ओडले आमकां धाकटे धाकटे मेळटात मँगलोरान पॅकेटीन. हे येद्दे ओडले मेळ्ळा आनी ह्या छोटो चटणी मेळ्ळे. हे पाप राखून राखून मऊ जाला. मस्त व्हिडिओज पळयले मस्त ब्लॉग्स पळयले तातून हे एक शॉप मस्त हे आसा. जाल्यार लोकांची रास पळयता कळटा की हांगा काले मणी स्पेशल आसतले नाजाल्यार इतलो लोक कितें येता सदां. म्हाका आवरबेडे डोसे आनी कोडबडे तितले लायक जावना देखून फूल खावंक जावना. बरंत जालें कित्याक म्हळ्यार आमकां वचूंक आसलें मेघनाज बिर्याणी खावंक. हांची कंपनी 1985 स्टार्ट जाली पूण एक खावचो जागो म्हूण रेस्टॉरंट चेन बिझनेस तांणी सुरू केले 2006 आनी ताच्या उपरांत बँगलोरान तातून इतले पॉप्युलॅरिटी तांकां मेळ्ळा की बिर्याणी खावंक आल्यार बँगलोरान फर्स्ट मनशाच्या तोंडांत येता मेघनाज बिर्याणी. चिकन कोण खाता गोत्तना आमी इतले ऑलरेडी पोटान बोर्न जाल्या उपरांत मेघनाज बिर्याणी खावंक मॅट काडलेंत इतले धैर्याचे मॅट म्हूण म्हाका बगता. बट कितले खावंक जाता म्हाकाय गोत्तना. ह्या वेटरान नाका म्हळ्यार प्लेटीर इतले घाल सोडला. माय गॉड. इतल्या तेंपान पळयताना मेघनाज बिर्याणी मेघनाज फूड हे ते म्हूण पळोवन आतां फायनली तोंडांत उदक येवन आसा. म्हाका बिर्याणी ना जाल्यार लायक बट हे पळय आतां कशें आसा म्हणून. सो फर्स्ट आमी चिकनाचे पीस खाता. बरें आसा. चित्ता सांगाता खाता. बरें आसा. हांव आतां बरें करून फोकस करून एन्जॉय करून खाता मागीर तुमकां सांगता. मँगो लस्सी मँगो न्हय मँगोचे ते सिरप मात घालात. बिर्याणी मस्त बरी हांव ना म्हणना बट कोणाक तीख लायक पळय तांकां हें बेस्ट. म्हाका तीख खावंक संवय ना. तीख बट टेस्टी नाक लीक जाता. हे मस्त टेस्टी आसले बट तितल्यांत स्पायसी आसले आनी म्हाका स्पायसी इल्लेशे पाटी उरलें पुरें इल्लें खावन आतां वचून फ्रेश जावचें न्हिदचें. सकाळीं बेगी उठोवंक आमचें पोटी फुल्ल जाला आनी आमच्या गाडयेचें पेट्रोल फुल्ल जाला. लेट्स गो. बँगलोरांत पयलो दीस खाण खावनूच खर्सिलो. मुखल्या दिसांनी काल आसलें गोत्तागी आनी की चड खाण आनी ताच्या सांगाता फन
ऍक्टिव्हिटीज असतले मुखल्या व्हिडिओन मेळया ते दोन आसत. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलाक सबस्क्राईब करा. बाय बाय. Delicalo, vamos, Gina.